मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. तामोशे पूल दुरुस्तीचे काम निमाणे जाले सुरू, पूण हे काम कशें चल्लां हाचे विशीं नवो हुस्को निर्माण. संबंधिताचें लक्ष आसा काय ना, थळाव्यांचो खणखणीत प्रश्न. दुरुस्त करपाक माशेलांत PWDन खडले उदकाचे पायप, पूण काम अजूनय जालें ना पुराय. सुमार 6 म्हयन्या उपरांतूय परिस्थिती जैसे थेच. कांय सुवातींनी पडटलो हलको ते मध्यम पावस. एकंदरीत दमट परिस्थिती आनी उश्ण दीस मेळटलो अणभवपाक. हवामान विभागान दिवंक ना कसलोच खासा अलर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कुडचडे वायट रस्त्याक कंटाळून थळाव्यांनी फोंडकुलां पुरयल्यात. इबाडिल्ले रस्ते अजूनय प्रवासी आनी वाहन चालकांक व्हड धोक्याचे आशिल्ल्यान तांचे कडेन पर्याय ना अशें थळाव्यांनी सांगलें. एका काळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान खड्डेमुक्त रस्ते करपाचें आश्वासन दिल्लें, पूण अस्तित्वात ते केन्नाच आयले ना. लोक आतां स्वता काम करपाक लागले. सरकार उदरगतीची घोशणा करतात, जाल्यार हे उदरगतीत लोकांनी स्वता हे काम करप, हीच ती उदरगत? लोकांक प्रश्न पडला. कुडचडे आनी भोंवतणचे रस्ते सामके वायट स्थितींत आसात. ताका लागून येरादारी करप्यांक भोव आडमेळी आनी त्रासदायक थारला. साबार फोंडकुलांक लागून सदच्या प्रवाशांक जिवाचो धोकोय निर्माण जाला. ह्या रस्त्यांक लागून बरेच अपघातय जाल्यात खंय. चड करून अवजड वाहनां आडकून पडटात आनी येरादारेन कोयडी जाता अशें थळाव्यांनी उक्ताडार हाडले. आमी खड्डे गेले केले पुरयले तरी पण ते पावसान गेले. किती जाण खूब जाण पडल्यात. आतां परत आमी जे पळय घालतात 30 मिनटां कितें जाता तरी पण एक सायड बंद करून आमी एक सायड चालू केला. आमी दसराचे रावत देसाय जो आसा तो तेणी बरें इनिशिएटीव घेवन काम करता चालू आसा ते. भरपूर त्रास जाता लोकांक. कित्याक तेका कोणी पडटले आमी सांगता हांव एक रायडर हांव तांकां 10 पावटी आमी भोंवता कस्टमर पडून कांय इजा जायना ते खातीर आमी हें काम घेतलेलें आसा. आता पहिला ट्रकय मुंगराता रस्त्यानी रस्त्याक कंडिशन इतली बिगड. रस्त्याच काबार हे गोंय एक रस्तो आमची कुडचड्यार एक रस्तो भरून ना. तेणी कितें केलां कितें ना ताका खबर. कितें व्हडले आपल्या बर्थडे वयर सगळे हे करता सेलिब्रेट करता, पूण हे लोकांची कितें कर म्हणून लोकांची हिताची पयलीं चिंत खंय मागीर तुगे पयलीं चिंत म्हणून हे लोकांची पयलीं चिंतून आपली हे कर म्हणून हे कामां आमकां करची पडटा. पळय आमी सामान्य म्हणजे आमी लोकां तुमकां निवडून दितात तेच लोकांक आमकां हें करचें पडटा. कित्याक आमची घरा फॅमिली आसा तेंची खातीर फ्युचर आसा. आमगे लायफ गेल्लेंच आसा तेंगे फ्युचर आसा फुडें आमच्या भुरग्यांचो. पळोवपी कोण ना न्ही आमी आसा मरे पळोवपाक. पयर कितें जालें पयर लास्ट वीक आमी ह्या वडच्यान आमी फोंडारे बेत घातलेलो, पूण त्या दीस भयंकर अकस्मात पावस आयलो आनी आमगे काम इनकम्प्लीट उरलें. सो आतां हें करता मागीर हांगच्यान आमी काकोडे वतले आनी मागीर बाजारांत सगळें फोंड पडले ते. आनी हे आमगे एवरी वीक एक तर फ्रायडे नाल्यार सॅटर्डे आमी आमगेले भुरग्यां सगळ्यांक घेवन एवरी वीक आमी एक दीस दवरतले ज्या कडेन आख्खी आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती भोंवन खंय फोंडकुलां बिळकुलां पडल्या ती आमी हें करतले बेत घालून पुरयतले फिक्स करतले. हें करपा मेन मुद्दो कित्याक खूब ह्या 2 वर्सां भितर इतले लोक बायक घेवन पडल्या लोक मोडल्या अर्दे लोक थंय सामके मरोन गेले. सो एक मनीस इंजर्ड जावप म्हणल्यार तो 2 म्हयने घर पावप म्हणल्यार तिका आख्खी फॅमिली घालता. सो तेका लागून आमी ऑन प्रायोरिटी बेसीस घेवन हे जितले आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर खड्डे पडल्या आनी रस्त्याचे वेन इट कम्स टू रोड सेफ्टी कितेंय इश्यू आसा तेजो आमी सुटावो करतले. आमदार आसा थोडे टायम उरला न्ही सद्याक. सो आमी करया आमगे नजरे पडले आमी गेले. आमदारा एखादे नजरे पडले नासतले. सो आमचे नजरे आयले पयर तुमगेलो व्हिडिओ पळयला हांवें. तुमगे व्हिडिओ पळोवन बाकीचे फोंडकुलां थोडी हे केली आमची नोटीसय हाडली. सो ती आमी आतां पुरयतले. सो मे बी आमदारा नजरे आयले नासतले. सो देवान हें काम आमचे कडल्यान करून घेवपाक म्हणून आमी पावले आनी कितें म्हणटलो.
सरकारान आणि अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन लोकांक सुरक्षितताय दिवपाक आणि प्रवास सुरळीत करपाक योग्य रितीन रस्त्यांची दुरुस्ती करपाक लोकांनी उलो मारला. रस्त्याक किती त्रास जाता ह्या रस्त्या त्रास आनी कितें जालें खड्डे पडले न्हय पावस पडलो उदक पडटा आमी कितें करपाचें गाडी ते व्हडले व्हडले गाडी घेवन वयता तेंका कोता येता ते 4 व्हिलर 8 व्हिलर बीन आमगे बायकां आमकां त्रास जाता खड्ड्या पडल्या सकयल पडटा सो म्हणून मागीर आतां पावस झडलो सगळो झडलो पावस झडलो म्हणटा हें काम करपाचें आतां होतो 4 रस्त्यार सावन तो हे पडले ITI बीन आहा थिंगसून आमकां बाजारात रस्तो पयलीं करपा लागलो न्हू मेन रोड आहाय ते हो शिवाजी सर्कल सावन आंबेडकर चौक बीन आतां त्या रस्ते कोण दवरले भितर इंटिरियर सगळें केलें इंटिरियराक कोण पावता आतां आमचे बाजारात वचपाक कितू फोंडकुल गाडा गाडकन धडत येता मगे हाटी पाणी पिड्यार जाली भोंवन भोंवन सो बेगीन जावपा जाय दिसूंक रस्तो आतां पावसा पयलीं करपा जाय न्हू तें कितें जाल्यार पावसा पयलीं जावपा आतां पावस येयलो म्हणटा कितें आतां तें घाताय डांबर घाल म्हणून ते एक्चुअली गेले ते पडटरी हें मारताले कोल्ड मिक्स बीन मारताले आतां तेंय ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. गोवा 365 एका महिन्या आधी उक्ताडार हाडिल्ल्या तामोशे पुलाच्या दुरुस्तीचे काम निमाणे सुरू जाला. हो पूल खचत आसा. लोकांच्या सुरक्षेविशीं हुस्को निर्माण जाला. हे काम चालू जाले खरे, पूण हे काम कशें चल्लां हाचे विशीं नवो हुस्को उप्रासपाक लागला. भौशीक सुरक्षेचेर कंत्राटदार सुवातेर कित्याक ना आनी कामगार सुरक्षा नेम मोडपाची शक्यताय हाचे लोकांनी प्रश्न उप्रासल्यात. तुम्ही पळयता म्हाज्या फाटल्यान जो तांबोशा ब्रिज आमी जो हायलायट केल्लो गोवा 365 हायलायट केल्लो की हो रोड डेंजर आसा म्हणून आनी आमी सकयल्यानय दाखोवन दिल्लो की हेचो एक स्पॅन सकयल देंवलेलो आसा म्हणून आनी हेचे उपरांत सगळे एक डेलिगेशन काँग्रेसचे आमच्या AE कडेन गेल्लेले आनी त्याच्या निदर्शनान हाडून दिल्लेले की हो ब्रिज आसा हायवेचो ब्रिज हो तांबोशा म्हणटा थंय तो पडपाच्या स्थितीन आसा. तेन्ना आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें कांय ना व्हडलेशें कांय ना. तुमी पळोवंक शकतात म्हाज्या फाटल्यान जर व्हडलें कांय ना जाल्यार आयज आख्खी टीम तेंची येयलेली आसा कॉन्ट्रॅक्टराची आनी कॉन्ट्रॅक्टर सांगता आमी तो रिपेर करता म्हणून आनी तुमी पळयतात जाल्यार तेका एक वयल्यान व्हडलो क्रॅक गेला तो भितर रेंव घातल्या आनी फक्त भरप चालू आसा तेंचो आनी डामर वयर घालतले आनी जालो म्हूण सांगतले. म्हाका दिसता व्हडलो इन्सिडंट जावच्या पेक्षा हो जर सारको जर रिपेर करीत जाल्यार म्हाका दिसता हे सारकें जातलें. म्हाका दिसना हे जे पद्दतीन कितें काम करता त्या पद्दतीन हो ब्रिज सकयल वयतलोच. हो जो ब्रिज आसा तो आमी 1 म्हयनो जालो पयलीं हायलायट केल्लो आनी तेंच्या नजरेक हाडून दिल्लेले PWDच्या नजरेक हाडून दिले WRDच्या नजरेक हाडून दिले AEक हाडून दिले आनी आतां हो रिपेर करता. जर कांयच जर ना जर भंय जर ना जाल्यार ही टीम वर्क कितें करता हांगा ही पळोवपाची खरी गरज आसा. आतां हो जर तरी आसतना जर पडत जाल्यार जबाबदार कोण. म्हाका दिसता अख्खी जी वाहतूक आहा ती एका धपक्यान शटडावन जातली कारण तुमी पळयतात सायडीच्यान सर्वीस रोड पळया कसो आसा तो सर्वीस रोड सुद्दां ना आनी दोनूय सायडीन सर्वीस रोड ना आनी जर इन्सिडंट जर कितें जर जायत जाल्यार हांगा ऑप्शन दुसरी वाट खंय ना. तेका लागून हे सरकारान सारखे लक्षान घेवचे. हे जे कोण हो आसा कॉन्ट्रॅक्टर तो आतां सांगता तो रिपेर आमी करता म्हणून. आतां हो जर मलमपट्टी आसात जाल्यार तेची कांय गरज ना कशें दिसता. सरकार उदरगत करतात पूण लोकांचो जीव धोक्यात घालून हे काम चलता. तामोशेचो पूल खचत चल्ला. येरादारी करप्यांनी बरोच हुस्को उक्तायल्लो. संबंधितांनी हाचेर आडनदर केल्ल्यान थळाव्यांनी हे बाबतीत बरीच खंत उक्तायल्ली. आता हे काम हातात घेतले पूण लोकांच्या सुरक्षिततायेचे कितें. डबल इंजिन सरकाराच्या उदरगतीत लोकांक खऱ्यांनीच उदरगत मेळटा वय काय फकत दाखोवपा पुरतीच कामां लोकांक प्रश्न पडला. तुम्ही पळोवं शकता हे पुलाची रिपेरिंग चालू आसा. फाटल्या म्हयन्यात हांवें हायलायट केल्ले सकयल्यान पूल बसला म्हणून खरोच बसला सकयल्यान पूल आनी ह्या रिपोर्टर मिडिया रिपोर्टरांनी हे हायलायट करून सरकाराच्या नजरेक हाडून दिल्ले. तेच्या उपरांत PWD खातें येयल्ले आनी तेचें इन्स्पेक्शन करून गेल्ले. तेच्या उपरांत एका म्हयन्यान आयज हे रिपेरिंग स्टार्ट जाल्या. म्हाका दिसना वयरसून रिपेरिंग कित्याक करता. पूल जे सकयल बांदला आनी हे वयल्यान कित्याक रिपेरिंग करता म्हाका कांयच कळना. वयल्यान जे होल मारता
तितून रेंव आनी उदक सोडटा ते रेंव आनी उदक सोडून तेंची टेक्नीक कशी कितें ती आमकां काय खबर ना लोकांक पण पूल सिमेंट ना भितर? सिमेंट ना बेस्ट ते रेंव आनी उदक घालता कित्याक सिमेंट ना काय ना आनी पूल बसला एक्चुअली सकयल्यान तो वयल्यान कितें मलम पट्टी करता हे आमकां काय खबर ना. कितलो पोर्शनाचो स्लॅब आसा पळय तो सकयल बसला आनी हेच्या सकयल जो सपोर्टिंग स्लॅब आसा तेका क्रॅक गेल्लो म्हणून एडमीट केल्लेले कोणी सांग इंजिनियरान जो PWDचो इंजिनियर आसा पळय कोलवाळे बसलेले थंयसर आनी जे आमी डेलिगेशन घेवन गेल्ले आनी तुमचो आमकां सपोर्ट आसलो त्या आधाराचेरच हे काम स्टार्ट जालां पण म्हाका अशें दिसता की मुळासून काम सुरू जावपाक जाय. रिपेअर वर्क जो आसा जो सपोर्टिंग स्लॅबाक क्रॅक गेला तो कित्या खातीर गेला कसो गेला तो रिपेअर कसो जातलो तेजेर काम करच्या परस जे वयल्या वर दामार घालून जे इम्बॅलन्स दिसता पळय प्लेटी ते खंय तरी बॅलन्स करचे दिसच्या खातीर करतात. म्हाका दिसता हे अशें काम करून लोकांचो जीव घेतले हे कारण हो जो स्पॉट आसा हो एक्सिडंट प्रोन स्पॉट आसा. हांगा हेच्या पयलीं जो रस्तो जावच्या पयलीं सुद्दां व्हडले एक्सिडंट जाल्लेले आसा हे गांवांत आनी हे अशें जर करता जाल्यार हांगा एक्सिडंट जावन लोकांची जिवीतहानी जावपाची शक्यता आसा. हेची जाप आमी विचारतले वचून ज्या इंजिनियरान आमकां सांगलेले आमी सारके करतले म्हणून तेका परतून विचारतले आनी हो जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा हेचे सर्टिफिकेटां चेक करपाची गरज आसा. हो खरोच बाबा इंजिनियर आसा हो लायक आसा आनी एक हो स्लोप आसा स्लोपाचेर परतून एक सकयल स्लोप आसा सो अशा हेचेर अलायनमेंटाचेर गाडी खंय वचूं शकता हे इंजिनियरांक कळना. ह्या दुसरी गजाल फुडें एक आसा हे आसा पळय जो ह्यो सगळो स्लॅब काबार जाता पळय थंयसर परतून गेल्यार परतून गाडी बसता. स्पीड लिमीट जी आसता गाडयांची ही स्पिडीन जे गाडी आता पळय ही स्पिडीन गाडी गेली हो रस्तो सकयल बसतलो थोड्या दिसांनी हो फक्त आता लिपोवच्या खातीर हे बेश्टे वयल्यावर हे करतात पूण लिपोवन तुमी ते रिपेअर करू शकनात पूण लोकांचो जीव घेतले हे हांव परतून एकदा सांगता. आनी आमकां इंजिनियरान सांगलेले की 8 दिसांनी हो सपोर्टिंग स्लॅबाक जो क्रॅक पडला ताजेर इन्क्वायरी जावन रिपोर्ट रेडी जातलो तो रिपोर्टूय आमी घेतले आनी जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेजेर FIR करच्या खातीर कंप्लेंट फायल करतले आमी. गोवा 365 खातीर संदीप कामलकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. व्हिएतनामाच्या सोबीत दर्यादेगे वयली एक सपनाची सुटयेची सुवात घातक थरली. डझनभर भारतीय पर्यटकांक घेवन आयिल्ली स्पीड बोट फूक वॉक जुव्या लागीं पलटी जावन 15 जाणांक मरण आयलें. बचाव पंगडांनी वाचयिल्ल्या लोकांक उदकांतल्यान भायर काडटना भारतीय दूतवासान आपतकालीन नियंत्रण कक्ष उबारपाक धांव घेतली. जाल्यार तांच्या घरांतली फामिली आपल्या मोगाच्या लोकांविशीं खबरांची वाट पळयताली. ही स्पीड बोट 32 भारतीय पर्यटक आणि कर्मचाऱ्यांक घेऊन हॉर्न मे रूट सावन एन थोई बंदरा कडेन वताली तेन्ना ती हॉर्न मे रूट न्गॉई जुव्या वयल्यान सुमार 400 मीटर पयस देंवली आनी सगळ्यांक दर्यांत उडयली. व्हिएतनामाचे नौदळ, दर्यादेग रक्षक आनी शिमेवयले सैन्य सुटकेत वांटेकार जावचे आदी लागसरच्या बोटींनी पयली लोकांक उदकांतल्यान भायर काडले. 21 जाणांक वाटेल्ले मरण आयिल्ल्या मदीं 15 जाणांचो आस्पाव आशिल्लो जाल्यार जखमींक लागसरच्या हॉस्पिटलांत व्हेल्यात अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले. बोटीत आशिल्ले चडशे पर्यटक आंध्र प्रदेश आनी तेलंगणाचे आशिल्ले देखून राज्य सरकारान मजतीचो उलो मारलो. हनोईतल्या भारतीय दूतावासान आनी हो ची मिन्ह शारांतल्या वाणिज्य दूतावासान व्हिएतनामी अधिकाऱ्यांकडेन समन्वय साधपा खातीर आनी हुस्क्यात आशिल्ल्या कुटुंबांक अद्ययावत दवरपा खातीर 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापन केल्यात. व्हिएतनामांतल्या मुखेल दर्यादेगे वयल्या सुवातींमदलो एक फूक वॉक हांगा हालींसराक भारतीय पर्यटकांची संख्या व्हड प्रमाणात वाडल्या पूण बोट कित्याक बुडली हाचो अजून सोद चालू आसा.
गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू. कांय अधिकारी प्रकल्प सुरू करपा खातीर आनी ते केन्नाच पुराय करूंक नाशिल्ल्यान फामाद आसात. माशेलांत नेमकें हेंच घडटा. जंय PWDन उदकाचे पायप दुरुस्त करपा खातीर रस्त्याचे कुशीक खोडून काडलें, पूण काम अपूर्ण दवरलें. सुमार 6 म्हयने उपरांतूय लुकसाण जाल्लो वाठार वाहन चालक आनी पदाचाऱ्यां खातीर एक व्हडलो धोको आसा. आनी अधिकारी प्रत्यक्षांत हे काम केन्ना पुराय करतले असो विचार थळाव्या लोकांक पडला. जी नेमान पायपलायन दुरुस्ती करपाक जाय आशिल्ली ती दिसपट्ट्या सुरक्षेच्या हुस्क्यान रुपांतरीत जाल्या. PWDन खणल्या उपरांत मार्शेल कुमार जुव्या हांगा ताज कोऑपरेटिव्ह हावसिंग सोसायटीच्या पलतडचो रस्तो सुमार 6 म्हयने अर्दो उरला. लुकसाण जाल्लो भाग खर वळणा लागीं आसा. ताका लागून वाहन चालकांक खास धोको निर्माण जाता. खास करून पावसाळ्यान जेन्ना दृश्टी मानता आणि रस्त्याची पकड पयलींच वायट आसता. देखिए अभी इधर ये जो रास्ता जो है ना अभी 6 महीने से पहले से अभी काट के रखा है. अभी इधर रात में पहले तो बिजली नहीं रहता है, तो हम लोग को मालूम है बोल के हम लोग बराबर जाता है. कोई समझो अंदर में आया तो डायरेक्ट इसमें अंदर गिरेगा ना. तो ये सब PWD ने काम चालू किया है, सब नया पाइपलाइन निकालने का काम चालू किया लोगों ने. ये अच्छा है, लेकिन कैसा है कंप्लीट करना चाहिए ना. ये कंप्लीट करके बाद में उससे वो जो डिगिंग किया है वो सब फिलिंग करके जाना चाहिए ना. अभी CM बोलते हैं कि सब ऐसा जो है बारिश में पूरा सब रोड भी किधर खुदाई नहीं होएगा, सब हम लोग बराबर अच्छे रोड दे देंगे. तो ये क्या है अभी अनडिलीवर्ड है ना, ये डिलीवर करना चाहिए लोगों ने. और जिधर जिधर सब ये जो खुदाई किया है वो सब काम कंप्लीट करना चाहिए. इधर से थोड़ा आगे जाके माड़ा पे बोल के गाँव है जो मेरा गाँव, उधर से आप नीचे जाके देखिए पूरा सब रास्ता पूरा उधर स्विमिंग पूल जैसा हो गया है. पूरा दोनों बाजू से जाने को नहीं मिलता है. एक बाजू से अगर जाता है तो दूसरे बाजू से पूरा सब लोबर डाल के रखा उधर से, उसमें से गाड़ी आने को भी नहीं मिलता है. रस्त्यार फावो ती लायट नाशिल्ल्यान अपूर्ण आशिल्लो रस्तो आता आनीक धोक्याचो आशिल्ल्याचे थळावे म्हणटात. खणिल्ल्या सुवातींक लागून रस्तो अरुंद जाला. वाहनांक सुरक्षीतपणान वळण घेवपाक सामकी उणी सुवात उरल्या. काम अपूर्ण उरले जाल्यार गंभीर अपघात जावपाक वेळ लागचो ना अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा. हांगा फुडें एक टर्न आसा पळय दिसता तेवढे, आनी ते जर एक एकदां गाडी येता ती कळा सुद्दां ना. तसोच दुसऱ्या सायडीक आनी एक रोड गेल्लो आसात. हय, जंक्शन कशें आसा, टी जंक्शन आसा, आनी थंय एक एकदां गाडी येता तेन्ना आंगार येयल्ले आसता. जर सायडी तेंच्यांनी घेतल्यार ते होणक्यान पडूंक शकता आनी एक्सिडेंटूय जावंक शकता. या रस्त्याचेर खूब येरादारी आसता आणि दर दिसा स्कूल बशी, पालक, विद्यार्थी आणि थळावे प्रवासी ताचो वापर करतात. हे लक्षात घेऊन रहिवाशांनी PWDक बेगोबेग काम पुराय करपाची मागणी केल्या. फाटल्या 6 म्हयन्या पयलीं हांगासर उदकाचे पायपलायनी खातीर हांगा खड्डे मारलेले आनी तेंच्यांनी थोडे कडेन पायपां घातलेले, थोडे कडेन अशे ओपन सांडलेले आसा. आमी चडशे भुरग्यांक घेवन ह्या भितर ट्रॅव्हल करीत आसता, पूण आतां केन्ना जेन्ना भुरगीं एक्टीव येता तेन्ना हे पडूंक शकता. तेन्ना हे तुमी मोडके आसा ते बेगींतले बेगीन पुरोवन ते भुरगे पडपाची वाट पळोवं नाका. ये अभी काम चालू किया अभी 6 महीने से ज़्यादा हो गया ना उसको, मोर देन 6 months. अभी हमारा मांग यही है अभी सब ऐसा जो भी जिधर जिधर है सब कंप्लीट करना चाहिए. नहीं तो क्या है अभी हम लोग भी गिर सकते हैं. इधर सामने से समझा गाड़ी जोरदार आया तो हम लोग इधर से है तो डायरेक्ट इधर भी डालना पड़ेगा ना, और नो ऑप्शन. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, लिंझी मिनेझीस आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. आयतारा कांय सुवातींनी हलको ते मध्यम पावस पडटलो. दमट परिस्थिती आणि उष्ण दीस अणभवपाक मेळटलो. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. फुडल्या सप्तकात लेगीत घोग्यांनी पावस पडपाची नोंद जावंक ना आनी पावसाचो कसलोच खासा अलर्ट लागू केल्लो ना. जाल्यार कांय सुवातांनी हलको पावस पडटलो. दमट परिस्थिती आनी तापमानात उष्णताय जाणवतली देखून भलायकी सांबाळची IMDन सल्लो दिला. आयतारचे चढावत आनी उणे तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. पावसात उणाव, दमट हवामान, उष्ण तापमान, सांबाळची भलायकी. तापमान 33 डिग्री ते 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासो.